10 वर्सां मोग ताच्या उपरांत काजर जाल्ल्यान राग. म्हजी भुरगीं बिल गेट्सा बरी, दोनी बरी खेळटात, अंबानी बरी गोळटात, पूण आमची जिणी गाजेबीची जायना. म्हजें फ्लॅट, म्हजें फिएट, मागीर निमाणें म्हजें पेट आसूंक पुरो. ह्या रियालिटीक एक नांव दिवं येता, जिगी बिगी संवसार म्हूण. बाळका जेजू थंय मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, आतां A+ाचो काळ जाला. आठटी म्हणटा म्हज्या पुताक 2 सब्जेक्टांनी A+. बेट्टी म्हणटा म्हज्या धुवेक 3 सब्जेक्टांनी A+. किट्टी म्हणटा म्हज्या पुताक 4 सब्जेक्टांनी A+. आनी डॉट्टी म्हणटा म्हज्या धुवेक पुरा 5-6 पुरा सब्जेक्टांनी A++++ म्हणटा. आयचो काळ, आयचो वेळ प्लस वेळ. आसो बरीच गजाल. पूण ताच्या सांगाता आयचो काळ आनी एक A+ाचो काळ. ए फॉर एपियरन्स, कितें भायल्यान दिसता ताचो काळ. नेसाण जावं या आमची जिणेरीत जावं, कांय थोडे उल्लेख करचे जाल्यार एकल्यान म्हणचे कांजीवरम सिल्काचें कापड हाडलें, आनी एकलो म्हणटा फेदरलायट चंदेरी सिल्काचें कापड हाडलें. मागीर एकली म्हणटात अनारकली कुर्ता हाडलो, आनी एकली म्हणटात आलीन कुर्ता हाडलो. मागीर एकलो म्हणटा वायब्रंट वेल्वेट दुप्पटा म्हज्या बायलेक हाडला. मागीर एकली म्हणटा स्लीवलेस प्लीट दुप्पटा हाडला. हें बायले नेसान जावं आनी घाले एक चित्रण, एपियरन्स इम्पॉर्टंट अशें म्हूण चिंचो काळ. आनी हेका क्वेश्चन एकाडेमिक्स. आमचीं भुरगीं सॉफ्टवॅर डेवलपर आनी ग्राफीक डिझायनर, आनी एकलो म्हणटा आमचीं भुरगीं आर्ट डिरेक्टर आनी प्रोजेक्ट इंजिनियर. मागीर एकलो म्हणटा आमचीं भुरगीं डेटा सायंटिस्ट आनी एप्लिकेशन आर्किटेक्ट. मागीर एकली म्हणटा आमचीं भुरगीं सायबर सेक्युरिटी कन्सल्टंट आनी सायबर सेक्युरिटी एनालिस्ट. हलिंत लिस्ट आमच्या लागीं आमच्या बोवारीं दोश आयकूंक मेळटात, एकाडेमिक्स. मागीर तिसरें आसा एचिवमेंट. म्हजीं भुरगीं बिल गेट्सा बरी, या गुगल लॅरी बरी, या धोनी बरी खेळटात, अंबानी बरी गोळटात, आनी सायना बरी, एलिना बरी, अरिना बरी, आनी कितें बरी, आनी कित्या बरी. एका भुरग्याक कांय एक इनाम मेळ्ळें जाल्यार ताच्या वयल्यान 4 बॅनरां आसात. ही बॅनरां 8 आनी होर्डिंग्स 4. आमच्या दुवेक, आमच्या भुरग्याक, आमच्या गांवांतल्याक इतलीं इनामां मेळ्ळें, अलें इनाम मेळ्ळें म्हूण दोशी. भुरगें 4थ्या क्लासीचें भुरगें एक इनाम मेळटाना सादारण प्रायम मिनिस्टराच्या एका हंताक पावुल्लें एक व्हडपण त्या भुरग्या लागीं पावात. तितलीं जायरातां, चितलें एक रंगाळ शुभाशय अभिनंदन मेळटा आसतना प्रायम मिनिस्टर जाल्ले ती एक तो लोक अनुभव जायत मागीर सकयल देंवोवंक कश्ट. आनी 4थें ये म्हळ्यार एक्युमिलेशन. रास करचें. आमगेर ओप्पो आनी विवो दोनी आसा. आमगेर iPhone 16 Pro Max आनी आमगेर गुगल पिक्सल आसा. आमगेर सोनी ब्रेविया आसा, आनी आमगेर सॅमसंग 4K अल्ट्रा आसा, आनी आमगेर स्मार्ट वॉचां 4 आसात, आनी बॉशाचे सावंड बॉक्स हाडल्यात. अशें हें आमचें एक पट्टी. तितकेशें आर्टिफिशियल दिसोंक पुरो, पूण एक रीत ती सारकी आतांच्या काळाची रियालिटी. ती आमचें A+ एपियरन्स भायर कितें दिसता. एकाडेमिक्स हांव कितलें, म्हजीं भुरगीं कितलीं शिकल्यांत, आनी एचिवमेंट आमी कितें साधनां करन दाखयल्यांत, आनी एक्युमिलेशन आमी कितें हाडून दाखयलां, आमी कितें मोलावन दाखयलां. हें आयचें A+ एका रकान. ही आयची रियालिटी. ह्या रियालिटीक एक नांव दिवं येता, जिगी बिगी संवसार म्हूण. जिगी बिगी संवसार, जिगी बिगी संवसार. सगळें पळोवंक जिगी बिगी, पूण जिगी बिगी आसो, पूण ताच्या भितर एक संवसार तिके गजिबिजी जाला गे. भितर व्यक्तित्वांत ती जिगी बिगी आसात गी, तितलें गजिबिजी आसा गे.
एक सवाल आयचे स्वाभाविक आनी जोगतें सवाल आमचो बोवार इल्लो जिगी बिगी जावंक पुरो पूण आमची जिणी ती गाजेबिजी जायनाये आमची व्यक्तित्वां ती गाजेबिजी जायनाये एक उलो आयच्या संदेशांत आयच्या ह्या हांगासर ह्या दिसा नोव्हेनाच्या 4थ्या दिसा आमी नियाळतना तो आमकां आसा आमी दोळ्यांचे दिश्टीचे न्ही बदलाक भावार्थाच्या उजवाडाची आमी जायचे आमचो भितरलो आंतरीक व्यक्तित्व जिणी सोबायेची जायचे फुल्ली जायचे गुडायेची जायचे आनी हे दिशेन 100 वर्सां आदीं सांतीपणाक उबारली जेजूचें ल्हानपण सान तेरेस 1925व्या मेयांत सांतीपणाक उबारली फकत 26 वर्सां ह्या संवसारांत जियेल्ली तिकाय जिगी बिगी संवसार तेज्या बोवारी आहलो तिच्या कोवेंता बोवारी आहलो आसूंक पुरो तिकाय तल एक संवसार आशिल्लो आसूंक पुरो पूण जिगी बिगी संवसाराची ती जाली ना बदलाक ती एक प्रेरण जाली एक त्राण जाली एक उदाहरण जाली एक तीक जाली एक देख जाली ह्या जिगी बिगी संवसारा फाटल्यान 1-2 कारणां आसात सतां आसात ह्या जिगी बिगी संवसारा फाटलीं 1-2 सतां ह्या रियालिटीज आमी उल्लेख करचे जाल्यार नियाळचे जाल्यार ह्या जिगी बिगी संवसारा फाटलें पयिल्लें सत आई आई हांव आज आमी सड्ड वापरचो शब्द हांवें मुजें फ्लॅट मुजें फिएट मुजी वाट अशें मागीर निमाणें मुजी पेट आसूंक पुरो अशें पूण आई म्हणलो शब्द चड देखून मुजी 25 रिलां आनी मुजी 50 भांडालां मुजी 3000 फेसबूक फ्रेंड्स मुजे इतले साधनां हें बरें आसल्यार मात्र म्हाका एक आयडेंटिटी आसा हांव म्हणलें दाखोवंक जाता हांव म्हणलें कळटा एक आई प्रॉब्लेम म्हणचो न्ही आई रियालिटी एक अस्मितायेचें आयडेंटिटीचें तल एक आयची रियालिटी आनी ही रियालिटी एक आशा आई म्हणलें जाय जें म्हणलें तेरेजाकी आसली पूण ती म्हणटा Jesus doesn't want our great actions, but he wants our simple surrender and gratitude. जेजूक आमची व्हडली नांवालां आमची व्हडली साधनां आमी केल्ली व्हडली अचिवमेंटां गरज ना आमचें सादें समर्पण आनी आमचें एक उपकारी मन आसल्यार आमी एक आंतरीक दिश्टीची जावन जेजूच्या सुज्ञेर आनी जेजू तावन घटाई आनी उजवाड जोडुल्ली जातले म्हणलें तिचें उतार आनी त्याच रितीन ती जियेली ल्हान ल्हान कामां बऱ्या मनान बऱ्या मोगान आनी बऱ्या संपूर्ण काळजान करून ती तिचें आयडेंटिटी तिची एक अस्मिताय तिचें एक सेल्फ वर्थ वा तिचें एक स्व व्यक्तित्व तिणें रुपीत केलें आनी सोबयलें आनी जियेली आयच्या काळाचें आई समजसो रियालिटी एक जाल्यार आयच्या संवसाराच्या त्या जिगी बिगी संवसाराच्या फाटल्यान आनी एक आई एंड यू हांव आनी तूं आनी हांव आनी तूं म्हणल्या एका संबंदांत बोनीस ना मनशापण उणें जालां मोग मैपास खंय म्हणील सुकुल्लो जाता कित्याक म्हळ्यार वस्तू वरवीं सोबाई लेखां ती चड जाल्लीं आसतात देखून कालें जालां इश्टागत घडयेंची जाल्ली आसा थोड्या फावटी 10 वर्सां मोग ताच्या उपरांत काजर जाल्ल्यान राग 4 वर्सां रगडा पुरविलें शिक्षण 4 दीस शिक्षण जालें लग्न जाल्ल्या उपरांत शिक्षा जाली इतल्या मोगान वळखून समजून करार जालें लग्न जालें ताच्या उपरांत थोड्याच वेळान थोड्याच दिसांनी थोड्याच म्हयन्यांनी कोर्तेच्या दारार आनी वेगळा सार हें बायलें आकर्शण बायलीं लेखां बायलें होंदोण या सर करचें कंपॅरिजन्स हाका लागून आई एंड यू मदें एक संबंध तुटुल्ले एक गांज तुटुल्ले संदर्भ आज सडतनून आसात शारिरीक आनी बायलें आकर्शण सडटाना अशें घडटा आनी ह्या वेळार जेजूचे ल्हानपण तेरेज आमकां म्हणटा when one loves one does not calculate when one loves one does not calculate कोण एकलो मोग करता जाल्यार तो खंयचेय लेखां करिना सर करिना दुरां आरोप मांडिना तो या ती मोग करून सुवेता आनी तिच्या जिणेंत तिणें तेंच केलें
तिणें लेखां केली नात, आरोप मांडले नात आनी एकल्याक सर केले ना, बदलाक ती मोग करूनच गेली. वेन वन लव्स देन देर आर नो कॅल्क्युलेशन्स. तिणें लेखां केली नात, मोग केलो. आनी आयचें जिगी बिगी संवसारा फाटलें आनी एक तिसरें सत रियालिटी इट खंय आय एंड इट. वस्तू, वरवीं, व्यसनां, सवयो, एडिक्शन्स हें पुरा तात्कालीक रुपान आमकां संतोश दीत, तात्कालीक रुपान आमकां तें धैर्याचें आनी सुशेगाचें म्हणून भोगात. पूण दीस वेताना आमकां तें सगळें संतोशाचें दादोसकायेचें म्हणूंक जायना. तशें म्हणल्यार वस्तू, वरवीं आसो नजो म्हणून न्हय, तेजी न्ही एक गरज पडटात. पूण दीस वेता वेताना एसटीडी सडोन वेता, स्ट्रेस, टेन्शन, डिप्रेशन, मागीर निमाणें PhD जातात खंय, प्रेशर, हार्ट, डायबिटीस. कित्याक म्हळ्यार वस्तूंचेरूच, वरवेचेरूच, खंयच्या एका सवयेचेरूच, खंयच्या एका एडिक्शन, व्यसनाचेरूच आमचें मन, गुमान, आमचें जिवीत आमी थांबयलें आनी रावयलें आनी मेळयलें जाल्यार आमी स्ट्रेस, टेन्शन, डिप्रेशन, STD आनी PhD, प्रेशर, हार्ट, डायबिटीसाचे तल एक रिजल्ट, तल एक फलितांश, वाले तल एक रीत आमच्या जिणेची एक नकारात्मक रीत या नकारात्मक एक वांटो जावची साध्यता आसा. आनी ह्या संदर्भांनी जेजूचे ल्हानपण सांतेर की वस्तू आहल्यो, वरवीं आहल्यो, संवसाराच्यो आशा अत्रेक आहल्यो. पूण त्या वेळार तिणें कितें म्हळें? आय वील स्पेंड माय हेवन ऑन अर्थ with little good on earth. I will spend my heaven on earth by doing little good on earth. हांव ह्या संवसारांतलें सर्ग ल्हान ल्हान बोरीं कामां करूनच हांव जियेता म्हणाली ती. देखून वस्तू वरवेचेर ती भुल्ली ना, बदलाक एक आंतरीक दिश्टीन ती जिणेक अर्थ दिवनूच गेली, एका भावार्थाच्या उजवाडान भरूनच गेली. ह्या आमच्या घरांनी शोकेजी आसात न्ही मस्तू, थोड्या कडेन एक पावना, देखून 2-3 शोकेज, एका कुडान 3 शोकेजी असतात. देखून त्या शोकेजींनी आमच्या 2 तरांच्यो आसतात. आमच्या घरांनी आसच्यो शोकेजी जिगी बिगी शोकेज, मागीर एक सर्गी शोकेज म्हण आसताय. ह्या जिगी बिगी शोकेजीन कालें आसचें एकाच पुताचे 40 फोटो, एक बालदेंत, एक रुकार, एक मोडक्येंत, एक माजरा ओडटूक, एक पेट्या ओडटूक, एक कोलग्या ओडटूक, एक दुकरा ओडटूक 40 फोटो एक त्या शोकेजीन. एक पावना 2 एकाच पुताचे 40 फोटो. ताच्या उपरांत एकाच पुताचे 3 सर्टिफिकेट इस्कालांत 100 मिटर धांवल्ल्याक, मागीर स्टोरी टेलिंग, मागीर सॉंग आनी खंयचे हँड रायटिंग्स, ताच्यो 30 सर्टिफिकेट्यो. ताच्या उपरांत एक 25 वेगवेगळ्या रंगाची मेडालां. तें पुरो एकाच भुरग्याचें. ताका सगळ्या एक जेजूची समेत चितली बिंदुरां ना जाल्यार ताका तें देव केल्ले बरी जालो. मागीर सट्ट म्हळ्यार सडीत कालें आसता न्हू, एक आने, एक लाफिंग बुद्धा, मागीर गांधीजीचे 3 मांगां आसतात. सट्ट म्हळ्यार तितलें उरलें बरो भुरग्याचें 2 केजी फुल्ल. ती आमची संवसाराची शोकेज, जिगी बिगी शोकेज. भुरग्याचे सर्टिफिकेट्स, शॉलां, ताच्या उपरांत मेमेंटोची तें फळीं, तें सगळें फुल्ल आसता. पूण सर्गींच्या शोकेजीन आसचें थोडे आयटम खंय. एक कोरें सर्गींच्या शोकेजीन, घरा बरें घन काम केल्लें ताचो एक अर्थ, एक संकेत. मागीर एक दोय खंय, मामीन ह्या बायमान बरें करन रांदिल्लें मोग घालन ताचें एक संकेत जावन दोय. मागीर एक तांबलेर वा लोटोय, कोणी घरच्यांक मात्र कोणी आयिल्ल्यांक एक मोगान एक च्या गी कापी गी दिल्ली. पुरपूर नासतना आयलो की अयो देवा चॅनल ह्या सिरियला वेळारच येवन मोराजे गे मनशा बदलाक बरें करन एक च्या करन दिल्ली, या अनुदाक दिलें गी, या एक कसाय करन दिलो गी. ताचो एक संकेत जावन एक गोबळो आसताय. ताच्या उपरांत एक चॉक आसताय, बरें कर भुरग्यांक वागयलां, शिकयलां, म्हणल्याचेर होंदोन. मागीर एक सारोण आसताय, बरें कर मोगान नितळ केलां, वट्टरे तेणें पुरपूर न्हू इल्लेशें हें तेणें इल्लेशें लोटून घालन झाडीनासतना मोगान जडलां म्हणल्यार. सो तळें सर्गींच्या शोकेजीन तळें आसचें खंय. आमची संवसाराची जिणी सर्गींच्या शोकेजीची जिणी जावंक आमकां जेजूचें ल्हानपण सांतेरेज आमकां प्रेरण दिव जावं आनी प्रेरण दिवं. एक सांत पेद्रून आपल्या पयल्या पत्रांत बरयलें उतार सांगून हांव सोंपयतां. तो बरयता 3ऱ्या वास्वरांत ताच्या पयल्या पत्रांत 3 आनी 4 वळींनी. तुमची सोबाई जायना हे बायली विणलेल्या केंसांची
भांगरा शिंगाराची आणि नेसलेल्या अंगवस्तुराची भागार ती जाय जे भितरल्या व्यक्तित्वाची दुलोभ आणि शांत काळजाचो स्वभाव म्हणल्यार अविनाशी मतयांची जी देवा मुखार अधिक मोलादीक अशें सा पेद्रूच्या पहिल्या पत्राच्या 3ऱ्या आवाज एक सोबीत उतार आमकां आमचे भितरलें व्यक्तित्व उजवाडान भरलें जावच्याक आपोवचें आनी तसो संदेश आमी जिवंक बाळक जेजूक आमकां कृपेन भरून दी आमकां आंतरीक उजवाडान भरून दी अशें आमी मागया आमेन.